आद्वेंताचो चवथो आयतार जराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा. आद्वेंताच्या चवथ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी हेची सर वाचपा आमकां शांती म्हळो विशय नियाळोवंक कोलो दिता. देव जेजू ह्या संवसारांत जल्मूंचो उद्देश मनशा कुळाक शांती हाडून येवचो जावन आसा. सर्वेस्पर देव सगळी सृश्टी आनी तांतू आसली सगळी वनस्पती रचता आनी निमाणें मनशाक रचता. देवाच्या रुपान आनी स्वरुपान ताका रचून ताच्या हातांत सगळो अधिकार घालता. पूण मनीस देंवचाराक बोलता आनी नासाची वाट धरता. अशे अशांतीन भरल्या आनी कंगाल जाल्ल्या मनशाक देव नाश जावंक सोडिना, बगर आपल्या एकल्याच पुताच्या येण्या मुखांतर साल्वार करता. जेजूच्या जल्मा वरवीं संवसारांत शांती वाळून आयल्या. आयची वाचपां शांतीच्या कुंवारा विशांत आनी ताच्या खालतेपणा विशांत उगडापी करतात. मरी आपल्या मावशी भयणीचे कस समजता आनी दोंगराळ प्रदेशांत आसता तिका आसरो जाता आनी थंयसर माया मोगाचो आनी शांती समाधानाचो संबंद घडटा आनी तांच्या कुशव्यांत आशा बाळांची भेट जाता. जेजूचे जल्मा घडीत लागीं पावल्या. आमी आमच्या भायल्या तयारेक चड गमन दिनासतना आमच्या आत्मीक तयारेक चड महत्व दिवन जेजू बाळाक आमच्या जिवितांत खरेपणी भेटूंक आयती जावया. जेजून जोडून दिल्ली शांती आमची कन्न घेवया आनी आमच्या भाव भयणी थंय शांतीन आनी मोगान जिवंक ह्या संभ्रमान करपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. मिका प्रवादी देवाचें शहर जावन आसचें बेतलेमांत हांव इस्रायलाचो महान राय मनशा पूत जल्मतलो आनी तो शांतीचें राज्य स्थापन करतलो म्हळें स्पश्ट करता. आमकां तो देवा थंय राज्य करतलो कित्याक तो शांतीचो दातार जावन आसा. तर हें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. जेजू क्रिस्त आमची पातकां बोगसूंक येता. ताचो सॅक्रिफीस देवाक मान वता. देवाच्या कुशेक अनुसार जावन सॅक्रिफिसाक मुखार सरता म्हणून अबळे हांव हांगा आसां तुजी कुशी करूंक. आमचे सडवणे पासून आमी वावरूंक जाय. तर हें वाचप आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. लूक आयच्या सुवार्थेंत मरी आनी एलिझाबेथीच्या भेटे विशांत कळयता. मरी आपूण जावन दोंगराळ प्रदेशांत आशा आपल्या मावशी भयणीक आदार जावंक वेता. तांच्या भेटेंत तांच्या कुशवांत अशा बाळांची भेट जाता. तर मरी आनी एलिझाबेथे बरी जेजूच्या येण्याक आयती जावंक आदार दिवची सुवार्ता आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी मरयेची देख तांच्या जिवितांत घेवन तुजे उतराक तांच्या जिणेंत पयलो जागो दिवंक आनी आपल्या ताबेन आसच्या भावार्थी परजेक त्याच तुज्या उतराच्या मोगान भावार्थांत वाडूंक तांकां तुज्या जाणवायेन आनी शाणेपणान भर म्हण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या आनी राज्याच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी खोमवादांत आनी धर्म संबंदी एलिसांवांच्या राजकीयांत मेतेर जायनासतना परजेच्या आनी देशाच्या अभिवृद्धी पासून चिंता पाठोवन बरे निर्धार हाती घेवंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हण मागता. तिसरें कश्टतल्यां पासून. दयाळा बापा, कश्टतल्यांची आनी विविध पिडेशिडेक वळख जाल्ल्यांची सेवा करच्या भाव भयणींक तुका समर्पिता. हें मिसांव करतना तांणी तांचे थंय जेजूक पळोवंक आनी मोगान तांची सेवा करूंक तांकां उदार काळीज दी म्हण मागता. चवथें इतर धर्म आनी संप्रदायाच्या लोकां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भोंवतणी अशा इतर धर्म आनी संप्रदायाच्या लोकां सांगता आमी बरो संबंद आसा करूंक आनी तुजें राज आमच्या जिणे वरवीं परगटूंक आमकां तुजी गटाय आनी ससाय दी म्हण मागता. पांचवें ह्या वेदी भोंवती जमल्या पासून. काकुळदारा बापा, नतला फेस्ताक तयार करच्या आमी ह्या फेस्ता संदर्भी तुजें उतर मनीस जावन आमचे मदें जियोवचें सत दुबळ्या निर्गतिका आनी निराश्रिता थंय देखूंक आमकां तुज्या उदार आनी दयाळ काळजान भर म्हण मागता.